जे तरेन पुराय देशात दिवाळे खातीर लोक तयारी करपाक लागल्यात तशेंच गोंयकार लेगीत दिवाळे खातीर तयार जावपाक लागल्यात। गोंयांतल्या दिवाळे कडलें खाशेलपण म्हटल्यार नरकासूर करप आनी नरकासूर करपाक गोंयच्या गांवगिऱ्या तशेंच शारांतल्या लोकांक बरोच नेट आयिल्लो दिसून येतात। पळयात गोमंतक टीव्हीचो हो खाशेलो रिपोर्ट। नमस्कार। नरकासुरा रे नरकासुरा, बरी बरी कापडा पोटान भरा अशें म्हणीत गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्या तरणाट्यांनी एक नेट धरून नरकासुराच्या तयारीची जी नेटान सुरवात केलेली आसा तुम्ही पळोवपाक शकता। वेगवेगळ्या वाठारांत कशा पद्धतीन लोक नरकासूर करपाक तयारेक लागलेले आसा आनी एका सायडीन वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान सुद्दां एक स्टेटमेंट केल्लेलें आसा की नरकासूर गोंयांत जावचो न्हू, ही परंपरा बंद जावची। पूण तुम्ही पळोवपाक शकता हांव सद्या आसा आमच्या गोमंतक ऑफिसाच्या वाठारांत। हो एकदम गोंयचो पयलींचो पणजे राजधानींतलो सामको जुनो नरकासूर। त्या टायमार खुबशे पणजे नरकासूर नाशिल्ले। हो एकमेव नरकासूर खूब प्रसिद्ध आसलो, हेका पळोवपाक पयस पयसल्यान लोक येताले आनी हांगासर ह्या वाठारांत गर्दी करताले। हेच भुरगे तरणाटे आयज हांगासर जमलेले आसा। ही परंपरा तेंच्यांनी चालू दवरलेली आसा। तेंच्या कडल्यान जाणून घेवया कशा तरेन तेंची तयारी खंय पावलेली आसा ती। कितली वर्सां जाली तुमचो हो नरकासूर? आमचे आतां जाले एक 50 क्रॉस जाली। हय 50 वर्सां क्रॉस जाली म्हणजे सादारण तुम्ही इतके होच तुमचो ग्रूप पयलीं पासून? आमचे पहिले आनी कोण आमचे व्हडले भाव बी आहले ते आहले ते पडले आमी घेतले। आता तुम्ही पळोवपाक शकता नरकासूर वेगवेगळे तरेचे तयार जातात। म्हणजे आता एनिमेटेड टायप नरकासूर वेगवेगळे सुरू केल्ले आसा। पूण हो गोमंतका कडचो जो नरकासूर आसा जो पयलीं पासून शायन आसलो तो तुम्ही तसोच दवरलेलो आसा। कित्याक आमी चेंज करूंक शकना ते, कित्याक आमचे ते शाळेन म्हणजे पयलींचे कोण आहा पळय जाणटे म्हणजे करप पळय तेंच्यांनी सेम सांगलें होच धरपा म्हणून चेंज करप ना, एलियन टायप करप ना नरकासूर। एलियन आमचे राक्षस जायना। आणि हीच ह्या नरकासुराची खासियत असली। तुम्ही पळोवपाक शकता हो नरकासूर जसो आसा तेका आतां ते सजयतले एक राजा कसो, तेका वेगवेगळो डिजायन ते तेजेर परिधान करतले आनी तेज्या उपरांत तो आकर्शक असो एकमेव वर्सान वर्स त्याच पद्दतीन ते नरकासूर तयार करतात। आनी तेजेच खाशेलपण म्हणून लोक हांगासर दर वर्सा हो नरकासूर पारंपारीक जो तेन्नाच्यान तसोच आसलो तेका पळोवपाक आजुनूय लोक येता। आनी ही तयारी करपाक तुमकां कितलोसो सादारण खर्च येता? सादारण म्हणजे तुका एक आमकां 80-85 म्हणजे लाखा परस लाख तरी पावता आसतलो। म्हणजे तुमच्या भुरग्यांचे खाणावळ आहा, सदांच मेहनत आहा, तेच्या फाटल्यान नरकासुराचो खर्च आसता। आणि म्हणजे तुमकां डोनेशन दिता, कॉन्ट्रिब्युशन करता, कशें कितें? डोनेशन येता आमी भुरगे काडटा, डोनेशन कितें करता। वाड्या वयले आसा आमचे, तशेंच आमचे पणजेचे MLA आमकां सपोर्ट करता आनी आमचो कावन्सिलर आहा तोय आमकां सपोर्ट करता फूल। आनी आमचे हय सगळ्यांचे सपोर्ट आहा आनी भुरगेय आमचे वांगडाच आसा सगळे। तुमकां सांगता आयजूच वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान एक स्टेटमेंट केला की गोंयांत जी नरकासुराची परंपरा ती बंद जावपाक जाय, म्हणजे एक ना जावपाक जाय। ते तुमचें कितें म्हणणें आसा? आमचें कितें म्हणणें आहा हेजें ते बंद जावपाचें अशें कांय ना। कितें नरकासूर हो पयलींच्यान चालू आहा आमचो आनी ते सगळें करत येयला, तेका लागूनच आमी दिवाळी साजरो करता। म्हणजे परंपरेनुसार शास्त्रान म्हणजे नरकासुराक जळयल्या नंतर दिवाळी म्हणजे फक्त एक गोंयानूच जाता आनी खंयच्या भायल्या राज्यान नरकासूर लासप अशें जायना। हय आमी ते रावण लासयता थंय ते भायल्या राज्यान, आमी हय आमी नरकासूर करता ते तोच लासून आमी दिवाळी उत्सव आमी हे करता। पूण ही नरकासूर तयार करपाची परंपरा कित्या खातीर गोंयांत आसची अशें तुमकां दिसता? हे अशें परंपरा ही पयलींच्यान चालू आसा आमच्या जाणटेपणांच्यान। ती परंपरा आमी भुरग्यांनी अशीच दवरल्या आनी फुडें अशीच व्हरतले आमी। आणि लोकूय तुमकां प्रोत्साहन दीत आसता, लोक पळोवपाकूय येता, गर्दी येता म्हणून तुमची उमेद जाता। तर हे आशिल्ले गोमंतका कडल्या वाठारांतलो जो नरकासूर करपी हे भुरगे। तर जाणून घेवया आनी खंयच्या दुसऱ्या वाठारांनी आनी तेंची तयारी कितपत चालू आसा आनी तेंचें मत आमी जाणून घेवया। चला।
फाटली 10 वर्सां जाली पणजेन चिचोळ्या जो गाजपी सध्या नरकासूर आहा तो म्हणजे सीसी बॉयजांचो. फाटली 10 वर्सां तेंच्यांनी सगळ्यान व्हडलो नरकासूर केलो आनी ते अचानक अशें खूब शायन जाले. सो आमी आतां सीसी बॉयजां कडेन आहा तेंची तयारी कितल्या नेटान चालू आसा तेंचो नियाळ घेवपा खातीर येयला. पळोवया कशी तयारी तेंची चालू आसा तेंच्या कडल्यान जाणून घेवया की कितलो असो सादारण तुमकां खर्च येता येदो व्हडलो नरकासूर करपा खातीर. आमकां खर्च म्हटल्यार सगळें पळोवंक गेल्यार 1 लाख जाता खर्च आमचो. 1 लाख म्हणजे सगळे रिफ्रेशमेंट सावंड बीन सगळें सावंड रिफ्रेशमेंट सगळें नरकासुराक सामान सगळें हाडपाक लोखंड पेपर 1 लाख तो आता एप्रोक्स. कितली वर्सां जाली नरकासुराक तुमच्या ह्या? आमच्या नरकासुराक हाली 15 वर्सां. फाटली 15 वर्सां पयलीं करतालो आमी. पयलीं मात असो धाकटो करताले तेन्ना भुरगे आहले आमी. आतां 15 तुम्ही व्हडलो जेन्ना नरकासूर केला तेन्ना तुम्ही सीसी बॉयज म्हणून अस्तित्वात येयले की बाबा सीसी बॉयजाचो सगळ्यात व्हडलो नरकासूर म्हणून. हय व्हडलो करपाक लागलो तेन्ना सारको आमचो ग्रूप रेडी आसलेलो. तेन्ना सगळे एकठांय येवन केले तेन्ना आमचो व्हडलो नरकासूर स्टार्ट जालो. 15 वर्सां जाली आतां. आयजूच मरे मंत्री सुदीन ढवळीकरान एक स्टेटमेंट केला की गोंयान जी नरकासुराची जी परंपरा आसा ती जावची न्हू, कित्याक ते नरकासूर करचे न्हू, ते वायट. मागीर तुमचें कितें म्हणणें आसा हे बंद जावचें गोंयान नरकासूर करपाची प्रथा जी आसा? ना आमकां दिसता हे नरकासूर चालूच आसूंक जाय. हो ट्रेडिशनल आमचो हे एक आमी करता जसो दुसऱ्या हितूनी रावण करता तसोच नरकासूर करता आमी हो. सो ती चालूच उरूंक जाय आनी आमी ट्राय करतले. आमी कॉन्ट्रिब्यूट करून पयशे हरशीं म्हणून कॉन्ट्रिब्यूट करून काडटा. आमी ट्राय करतले कंटिन्यू दवरपाक. तर हे आशिल्ले सीसी बॉयज यांचो नरकासूर पळोवपाक आवश्यक आनी गर्दी काय हांगा डीजे बीजे आसतलो, लायट सावंड सगळे डान्स करा आनी बरी एन्जॉय करा दिवाळी.